मग अनेक मत तुमच्या लागी आवडपाक खुशी व्हरता ते जावन आसा आमच्या भुरग्यांक आमी निजाकी वळखता आमी हे कळ्ळें सवाल आमच्या भुरग्या नांवान आपयता आमच्या भुरग्यांक आमी जल्म दिला आमच्या भुरग्यांक भावती दिला आमच्या भुरग्यांक मिस्कारा धाडटा आमच्या भुरग्यांक भलायकी खर्च दिता तांकां न्हेसोंक दिता तांकां जाय जाल्यार दिता आमी आमच्या भुरग्यांक आमी वळखता म्हणजे अर्थ कितें खंडीत जावन आज मत तुमकां बुडापे करता आसतना तुमच्या भुरग्यांक तुमी निजाकी वळखतात की म्हणलें खंडीत तुमकां कळून येतलें आनी हांवें सांगचें की चड जाणवाय तुमच्या मनांत येतली वय आनी जी कोणी मती आयकून समजतात खंडीत जावन तुमच्या भुरग्यांक तुमी ती काजार जावन ताच्या उपरांत तुमकां पोसतात की नात की म्हणलें तुमकां आतांच कळटा तुमकां ती काजार जाल्या उपरांत ताणें काम केल्या उपरांत तुमकां पोसतात की नात की आतांच कळटा वय आवय बापायनी भुरग्यांचो इतलो मोग करी जाय की आवय बापायनी त्याग करी जाय जरी ते एक दादलो सोरो पिवचो आसा आवयच्या पोटांत भुरग्यां आसतना ताच्या बायलेच्या पोटांत भुरगें आसता आसतना ताचें भुरगें आसतना सोरो सोडी जाय कित्याक तें भुरगें आपल्या जिणेंत सोरो पिवंक पाडी सरतलें वा सरतलो आवय जरी ते राग येता आनी नाना तरेची तिका एका तरेचो मोसर हागे जिद्द आसा सगळें तरेन सांडी जाय भुरगें पोटांत आसतना ते जाल्यार भुरगें जल्माचें बऱ्या तरेन जल्मातलें आनी अशें म्हणटात भुरग्याचें फॉर्मेशन भुरग्याची बरी शिकवण ताणें पोटांत 2 म्हयन्याचें जावन आसतना तावन 5 वर्सां म्हणसर मात ताचे पयलें ताचे उपरांत आवय बापायन कांय करूंक जायना म्हणटात पूण भुरग्याच्या स्वखुशेन आनी भियान आनी शिकायचें व्हरतू पूण जाणवायेन आनी बुद्दीन ताणें शिकचें खंडीत जावन एक सवाल उरता देखून हांव विचारचें तुमच्या भुरग्यांक तुमी वळखतात की आनी कशें तुमच्या भुरग्यांक तुमी वळखुचें एक 5-6 संगती तुमचे उरता आनी ते 5-6 संगतींनी तुमी पळयात तुमच्या भुरग्यांक तुमी निजायक वळखतात की म्हणून पयले सुवात जावन आसा ते 5 जागे जावन आसा पयलें ती सकाळीं उठ्ठा आसतना तांचे बेडरूम ताणें न्हिदलो जागो ती न्हिदल्या उपरांत तो जागो कसो आसता ते बेड कशें आसता बरें करून घडी करून बरें करून सांबाळन नितळ करून दवरतात की सोबीत करून दवरतात की या आरे बरे उठ्ठात आनी सोडटात वतात आनी हेरांनी ते सारकें करून दवरी जाय बेडरुमांत एकल्या जिणेची काणी एकल्या बरयत एका भुरग्याच्या बेडरुमांत ताणीच्या जाग्यार ताणें उठ्ठा आसतना आमी त्या भुरग्याची जिविताची काणी थंयसर बरयत कित्याक सकाळीं उठ्ठा आसतनाच आसलेल्या संदर्भान आसलेल्या मनांत तें भुरगें उठलें जाल्यार जावं ल्हान जावं व्हड जावं काजारी घोव काजारी बायल अशें उठलें जाल्यार खंडीत जावन खंयचो दीस ताका एक बरो दीस म्हणचो ना हर एक दीस अशेंच आनी हेरां सांगाताय तशेंच नितळाय म्हणची ना पोरा थंयसर बेळेपणांच बेळे चिंतनांच कचरा पचरा आनी वयर सकयल घडी ना इस्त्री ना कांयच ना जिवितांत दुसरो जागो आमी भुरग्यांक आमी वळखता जाल्यार मग आमी ताका नेक्स्ट जेवणाच्या मेजार व्हरी जाय जेवणाच्या मेजार व्हरता आसतना कशें आमचें भुरगें वर्तन करता आपणाक जाय म्हूण पोर आरयता की आतांची भुरगीं चड जेविनात आतांची भुरगीं इल्लेशीं जेवचें आनी कश्टांनी तांकां जेव म्हणचें आतांच्या भुरग्यांचे प्रॉब्लेम 5 आसात तांणी उणें जेवचें उणें न्हिदचें आवय बापाय पयलीं न्हिदयतात उपरांत न्हिदोवचें विदेय पडना सांगिल्लें आयकुचें ना चवथें तांणी तांकां जाय जाल्यार बरी मोन आसल्यार शिकचें ना जाल्यार शिकनासतना रावचें आनी 5वें
तांकां जिवंक जाय जाल्यार जियेतात, ना जाल्यार जिविताचो अंत्य सुलभायेन एक फुग्गा, एक बलून फुटयल्या बरी ती जिवीत अंत्य करतात. हे 5 संगती आयच्या भुरग्यांतय आसा. आनी अशें आमच्या संवसारांत अशें आसता आसतना, आमच्या समाजांत अशें आसता, आमच्या घरांत अशें आसता आसतना जायते आवय बापूय भियेतात भुरग्यांक कांय सांगूं नजो म्हणून. खंडीत जावन ह्या भुरग्याक 5 वर्सां पयलें कांय सांगूं नजो म्हणटा आसतना, सांगूं नजो म्हणटा आसतना भुरग्यांक आमचीच आवय बापायची चूक. कित्याक आवय बापायन सांगिल्लें 5 वर्सां पयलें भुरग्यांक आयकूंचें बरी करीत जाय. एक सांगणी आसा, गिडवागी बग्गद्दू मरवागी बग्गित्ते म्हणून. तरी तें जड आसतना तें बागोवंक ना, रूख जाल्या बरें बागवता गी म्हणून. आमच्या भुरग्यांचो रिमोट कंट्रोल आमी धरीत जाय. आमी सांगिल्ल्या प्रमाणे आमचें भुरगें आसा जाय. म्हाका उडास आसा, एक फावटी हांव कारार वयता आसतना अशेंच उलयता आसतना एका व्यक्ती विशीं बरें उलोवन आसलें, डिसिप्लिनरी व्यक्ती ती. आनी थंयसर म्हाका कोणें सांगलें, कारा भितर आसलें एका व्यक्तीन सांगलें, ती ताची भुरगीं ल्हान आसतना भुरगें रडल्यार लागीं वचनातली. ती लागीं वचनातली. कित्याक हांव ना जाल्यार ताणें जिवंक शिकूंक जाय म्हणून. दुसरें, तिच्या पानांचें दूद दिता आसतना ताका टायम आसलो, त्या टायमार मात्र भुरग्यांक दूद दिवचें काय तिणें. केदोळाय भुरगें रडल्या वेळार वचून दूद दिवचें न्हय, त्या वेळार मात्र. पूण दितले. पूण आज ती भुरगीं आवय बापायच्या मोगान लासतात. आज आवय बापाय कांय भियेना, कित्याक दोगूय भुरगीं तांची इतल्या मोगान आसा, तांचेर उतरां मारता मोग तांचो. पूत जोडटात, आवयच्या अकावंटाक घालतात, आवय जाय तितली खर्चिता, घर सांबाळटा, पूत संतोशान आसात आनी आपुरबायाचें कुटाम तें हांवें पळयलां. म्हणटा आसतना शिस्त आमकां जाय जाल्यार शिस्त न्हय, भुरग्यां जाय जाल्यार शिस्त न्हय, पूण आमची शिस्त आमी सांबाळची जाय. आनी आमची शिस्त आमच्या कुटुंबांत आमी आमचो रिमोट आमच्या हातांत दवरीत जाय. प्रत्येक जाण आमच्या भुरग्यांचो ल्हान आसतना. मागीर आमचें कांयच करूंक जायना, पूण हर एका दिसा तांच्या फाटल्यान आवय बापाय सॅक्रिफायस करून थंयसर रावूंक जाय. व्हडल्यो व्हडल्यो संगती करची गरज ना. ल्हान ल्हान संगतींनी ल्हान ल्हान विशयांत थंयसर विश्वासपण सांबाळी जाय. म्हाका नांव तिसरी संगत म्हणटा देखून आनी एक संगत हांव तुमचे वांटोवण घेता. एक फावटी सेमिनरींत हांव पिलार सेमिनरी शिकिल्लो, ऑल इंडिया मिशन सेमिनरी म्हणून. थंयसर शिकता आसतना मस्त ट्युरिस्ट येतले. आमी दर पुसतले, हांव टॉयलेट धुतले, हांव तरकारी रोयतले, हांव गार्डन करतले, हांव मस्त आमी काम करतले. एक दीस म्हाका टॅरसान सकयल म्हणसर ते स्टॅरकेस ती मेटा पुसचें काम म्हाका दिलें ब्रदरांनी. आनी हांवें मोगान करचें आसलें, कित्याक संतोश तो. कित्याक आमचें घर आमकां याजक जाय आनी येदो व्हडलें बेसांव आमकां आमच्या सेमिनरींत आमचें घर नितळ करून दवरचें, ती आमकां एक व्हडविकाय. आनी जावं टॉयलेट जावं हेर कडेन काम करता आसतना परतो संतोश, कित्याक आमची टॉयलेट सदांच क्लीन आसतात. आनी अशें आमी वावर करता आसतना एक फावटी एक आवय थंय धांवन देंवन गेली. कित्याक आमच्या सेमिनरींत वयर धांवन सोबीत एक दृश्य मेळटा पळोवंक, ब्युटिफूल सिनरी आमकां मेळटा थंयसर. आनी तो आवय सकयल देंवन गेली. ताचे उपरांत भुरगो वयर आसलो दिसता, ल्हान भुरगो, कांय जायत एक 4 वर्सांचो चोरुणें. तो देंवन येताना ढब्ब आवाज जालो. आनी आवाज जाता आसतना हांवें वयर पळयतना भुरगो ठप्प करून पडलो. आनी आवय इल्लीशी 5-6 मिनटां फाटीं आयली, भुरग्याक पळयली आनी शीद सकयल गेली. आवय फाटीं आयली, भुरग्याक पळयली आनी टप्प करून पडल्या. भुरग्याक आवाज आयलो देखून आवय फाटीं आयली, भुरग्याक पळयलें आनी शीद सकयल गेली. भुरग्याक उखलूंक वचोंक ना. करेक्ट शिस्त. भुरग्याक लुटूंक घाला तुवें, भुरग्याक पड म्हूण सांगलां तुवें, भुरग्याक सकास ये म्हूण सांगलां तुवें, भुरग्याक आनी कितें सांगलां तुवें, कांय सांगूं ना न्ही की. भुरगें पडलें आनी पडोन उठोन तूं ल्हान व्हड जावं ना गी. पडोन उठोन दूख जावन आमी ल्हान व्हड जावं ना गी. आमच्या भुरग्यांक कितें दूख जाल्यार धांवचें आमी, सगळें सांडून धांवचें, गलाटो बॉब, भुरग्याक कान जालें. भुरगें पडोन उठलां शिकल्यार मात्र भुरगें तें भुरगें आनी एक व्यक्ती जावंक पावता. ल्हान ल्हान संगती केल्ले मनशां आज व्हडलीं जावंक पावल्यात. आमची भुरगीं पडोन उठिल्लीं आज व्हडली व्यक्ती जावंक पावल्यात. देव बरें जालात. समाजाचो प्रमुख जागो तांकां आसा
आनी न्याय निती जीवन कुटुंबां सांगता संतोशान आसात, जायती सेवा करतात, जायते बरेपण करतात. देखून एक भुरगें पडलें आवयन धांवचें, तिका बेग कितें म्हणटा कोणा कसली फातरा काळजाची आवय भुरगें रडटा आसतना उगेच आसता. भुरग्यांनी रडा जाय, भुरग्यान रडोन वट जाय. भुरगें रडटा कित्याक जावं पुरो एके फावटी भुकेक, जावं पुरो न्हिदेक, एके फावटी तुजो रिमोट कंट्रोल चोरून काडून घेवंक, वळून काडून घेवंक, आपणावंक. घरांत कितल्या वरां मागणी करीत जाय भुरगीं सांगतालीं. आतां इतल्या वरार आदी म्हाका सिरियल आसलें आनी सिरियल आयकोन भुरगीं म्हणटालीं ते सिरियल पळय हे मॅच चलता मागीर मागणें करता. मागीर म्हणटा आसतना ते मागीर उरता ते त्या दीस मागणे कडेन आसचे ना थोड्या कुटुंबांनी. अशें घडोवन आमची कुटुंबां मागण्याची कुटुंबां जावंक नात. आमची कुटुंबां मागण्याची कुटुंबां जावंक नात. सक्कडिनी चडावत बारी आपुरबायेची. हांव एक कुटाम जाणा म्हज्याच मोगाची ती देवाची तर्फे काडून जियेतात. ती बरें काम करून देवाची देवान दिली तालंतां उर्जीत करून जियेतात. त्या घरांत 2 जाण पूत आसले. एकलो इंजिनियर करतालो आनी ताच्या घरा भेट दिता आसतना बापूय म्हाका म्हणलो, हांवें म्हज्या पुताक सांगलें, पुता तूं आतां इंजिनियरींग करताय, तूं आतां तामिळनाडू वचून शिकताय, एक मोबायल काडून घे रे, तुका दिता रे. तो म्हणलो नाका पापा, म्हाका नाका पापा. आनी आमची भुरगीं 4th-5th क्लासींत आसतना 3-4 वर्सांची आसतना मोबायल तांकां पयलीं दिता न्ही. पळया, तो इंजिनियर शिकता आनी ताणें म्हळें म्हाका मोबायल नाका पापा, म्हाका मोबायल नाका. कित्याक मोबायल व्हरलो जाल्यार ताका शिकोवंकय जायना आनी आज बऱ्या काराक वाटेर तो पावला आनी थंयसर आपल्या कुटुंबा सांगता मोगान जिवन आसा. आनी एक कुटुंबाक गेलो हांव, थंयसर नॉर्मली सदांचे बरी हांव कुटुंबां भेट दिता आसतना चडावत कुटुंबांनी टीव्ही घालची. आमच्या कोडयाळान न्ही पूण हेर कडेन टीव्ही घालची. म्हाका खबर ना कसलो तो संप्रदाय, कसली आमची ती एक तराची कल्चर आनी हांव जाणा. पूण हांवें ताका विचारचें टीव्ही का ऑन आसा, हांव तुमच्या लागीं उलोवंक आयला, टीव्ही कित्याक ऑन आसा. मागीर ऑफ केला वॉल्यूम मात्र ऑफ करून टीव्ही ऑन आसता. अशें एक फावटी एक घराक गेल्ल्या वेळार हांवें ताका म्हणलें सगळ्यांच्या घराक टीव्ही घालता, तुमच्या घराक कित्याक टीव्ही घालनात. ते मागणेचें घर जावन आसलें. तुमच्या घराक कित्याक टीव्ही घालनात, टीव्ही ऑन करा, तुमकां जाय जाल्यार आमी उलया. ती म्हणून लागली फादर ना, म्हजी धूव 10वी क्लासीन आसा आनी ताणें सांगला मामा तूं टीव्ही टॉपअप करनाका कित्याक म्हाका शिकोवंक आसा. तुमी पळयता जाल्यार शिकप म्हज्या मनांत वचना. हांव मुखार बसला टीव्ही आमकां दिसता. 3 म्हयने जाले फादर आमच्या घरांत टीव्ही ना कित्याक आमी टॉपअप करूंक ना. पळय हें खंय जावन येता. हें मागणेचें घर जावन आसलें, मागणेचें कुटाम जावन आसलें. देवाक पयलो जागो उरलो सांगती मागीर. आनी अशें देवाचे बेसावन तें भुरगें बरें काम करनासा, बरें कुटाम ते देव बरें दिवं कुटाम ते तांकां सांगाता काडून घेवन आमी तांकां सांगाता काडून घेवन नायट विजिल्स रेतीरो आमी ताच्या आवयक पासून एक रेतीरो दिवंक सांगात व्हेल्ला आमी म्हाका उडास आसा. पूण तसो म्हाका अशें न्हू आमच्या भुरग्यांक कशें चलयता तें गरजेचें. देखून पयलीं हांवें सांगलें ते बेडरुमांत कशें तें बेड मांडून हाडटात, कशें उशें दवरतात, कशें वोल दवरतात, खंय कितें दवरतात तें गरजेचें. तें पळयचें भुरग्यांक शिस्तीन बऱ्या तरेन दवरतात. भुरग्याच्या मनांत शिस्त गेला आनी संप्रदाय गेला. बरें म्हळ्यार कितें गत आसा आनी कचरा पचरा जिबी ती कितें म्हूण तांकां कळटा. दुसरें म्हणून सांगल्यार हांवें सांगलें फूड टेबल कशी जेवतात ती. जेवता आसतना आपणां जेवतात गी, ताचें वण्णाचें वण्ण जेवतात गी, कड्डी जावं न्ही. तशी करती जाल्यार स्वार्थी ती आतांच जालात म्हूण चिंतात. आवय की दिनात, बापाय की दिनात. आवय की पोशिनात, बापाय की पोशिनात, बायले की समाचार पोशिनात, गोवा की मोगान पळोवचिनात. असले स्वार्थी जावन ती वयसत कित्याक सक्कड आपणायतात, सक्कड ती गिडूंक प्रयत्न करतात. जेवणाच्या मेजार कशी जेवतात तें गरजेचें. कितले शिस्तेन जेवतात, पोट भरून जेवतात की व हळद मर्यादेन जेवतात की संतोशान जेवतात की कितेंय मेजार आसल्यार ती आवयक रांदिल्ल्या आवयक जावं कोणाक जावं दी ते बऱ्या तरान बरें जालां आज रुचीकेन जेवलां हांव, थँक्यू मम्मा, थँक्यू डाडा म्हणटात की आनी कितें हें बरें ना तें बरें ना, म्हाका तें करचें आसलें, हें करचें आसलें, तें जाय आसलें, हें जाय आसलें. ही भुरगीं फाल्यां तुमकां पळोवचीं नात. ही भुरगीं तुमकां फाल्यां पळोवचीं नात. कित्याक अनउपकारी मोन ती तुमचे दाखोवन आतांच आसात.
तुमचे ते अनउपकारी मन दाखोवन आसात आनी असले अनउपकार मन दाखयली भुरगीं तुमकां ते दाडे उपकारी जावचे ना देखून तुमकां रडयतात जायते आवय बापूय रडटात हांव जाणा म्हाका सांगतात आमी आजक सबारां कावन्सिलींग करता आयकता आनी अशें तांचे खातीर मागता तांच्या भुरग्यां खातीर तांचे खातीर मागता पूण वेळ उतरून गेला व्हडलो रूख जाला चड आसतना आलयत असले नीट करून दवरीत असले आतां व्हडलो रूख जाला आमच्यान कांय करूं जायना सुम्याची काकुळतीक मुलो मारचो पवित्र कृपेक मुलो मारचो देखून मुखाच्यान भुरग्यांक आमी आमच्या जेवणाच्या मेजार ती कशी वर्तन करता बरें करून पळोवया सुणी माजरां खातात तांच्या बरी खावचें न्हय आमी सॅक्रिफायस करून आमच्या भुरग्यांक कशें वाडय जाय ती जाणवाय आसा जाय सवार कुटुंबांनी आवय बापूय मस्त कश्ट काडटात मस्त चिंता आसा ती मनांत भुरग्यांचो हुस्को आसता ज्ञानाच्या चिंतन तांकां काणयेन भुरग्यांक वाडयतात ती पूण तांकां तांचें म्हणलें ताका समाधान आसना तांकां म्हण न्हिदो बरी एक रेस्ट काडून घेवंक ताका वेळ आसना वा तांकां पडल्या बरी न्हीद पडना तांकां कित्याक भुरग्यांचो हुस्को आसता इतलें वाडून त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करता आसतना कशें मेजार ती स्वार्थी जावन आसली तांची जिणे स्वार्थी जावनच मागीर ती स्वार्थी जावन आवय बापायक निस्वार्थी जिणेक सोडून ती वेतात सगळो उपेग करून सुकणी उबन गेल्या बरी उबन वेतात सकटांनी जायती बरी भुरगीं आसात जायती बरी भुरगीं आसात तिसरें म्हण सांगल्यार तांणी सांगता खेळात तुमी ताणी हेर सांगता खेळटा आसतना तुमी पळयात तांणी सांगता खेळात जावं फुटबॉल खेळटा आसतना जावं क्रिकेट खेळटा आसतना कसो म्हजो भुरगो खेळटा ताची एटिट्यूड कितें ताचें नडतें कशें आसोन आसा दुसऱ्यांक जोर करता की दुसऱ्यांक मानता की दुसऱ्यान ते एका तरेन रागा जाल्यार उलयता की दुसऱ्यान थंय म्हाका पयलें खेळाचें म्हणून तो तांकां अटॅक करता की तांकां गाडी सांगता की बऱ्या तरेन संतोशान खुशयेन कितें म्हाका म्हजो टर्म आयलो हांव खेळटा जाता बरें खेळटा व्हडना सांगात जरी तर एक क्रिकेट बॉल करता आसतना कोणें बॉलिंग केलें आनी तुजें भुरगें खेळटा आसतना ताका स्टंप आउट जालो ओर ताका विकेटी पडल्यो ताचें रियाक्शन पळयात घाणें करता सोडून हांव आउट जालो संतोशान भायर येता की झगडटा ना तुवें बॉल गेल्ले नो बॉल आनी तुवें समज तुवें बॉल धरूं नाय बेश्टें पडलें वाऱ्यार पडलें अशें झगडटा की तुजें भुरगें दुसऱ्याच वाटेन वता मनशापणाच्या वाटेर वचना तुजें भुरगें दुसऱ्याच वाटेन वता मनशापणाच्या वाटेर वचना कित्याक थंयसर दाखयता तुज्या भुरग्याची बूद आनी दिसता तें वाडटा कित्याक हरी एक संगत आमची ते भितर वता ती आमच्या संगत वाडटा आमी वाडल्या बरीच आमी ल्हान संगती म्हणटा ते ल्हान संगती एक दीस व्हड जातात बूंद बूंद मिला के सागर बनता है म्हणटात एक हुंडो एकठांय जावन व्हडलो दर्या जाता म्हणटात तशेंच आमच्या भुरग्यांची जिणेंत मोगाचें ना खेळटा आसतना समाधान तूं सोलवाले आमी पळयलें सबार फावटी भुरग्यांक तरणाट्या युवजनांक गेम करता आसतना खेळ करता आसतना आउट जाल्यार आउट वय म्हूण मानून कोणी वचनात ते पडना झगडचें ती भुरगीं झगडून उरतलीं देखून घोवा लागीं झगडटलीं घोव बायल लागीं झगडटलो भुरग्यां लागीं झगडटलीं भाव भयण लागीं झगडटलीं आवय बापाय लागीं झगडटलीं शेत समाज झगडटलीं बिजनसान झगडटलीं आनी तांच्या ऑफिसान झगडटलीं वावऱ्या जाग्यार झगडटलीं समेस्तान झगडत करून तांच्या जिवितांत देदस्पर्धी आपणायतलीं मागीर चवथें म्हण सांगल्यार भुरगीं एक सूर्य आसतना कशीं कितें करतात सबार तुमच्या भुरग्यांक घडये तुमी तुमच्या घरान सोडून वतात तूं राव हांव मिसाक वचून येता म्हणून त्या जाल्यार भुरग्यांक केलें नट तें पळयात भुरगीं खाणें करतात कण्णी जावनी हांव म्हणना जाल्यार पवित्र पुस्तकान घेवन दिमेगान हात वयर घालून मागणें करचें हांव म्हणना तशें करचीं भुरगीं बारी उणें पूण आसात असलीं भुरगीं आसात हांव ती म्हजी मामी डॅडी मिसा केल्यात हांव मागणें करता म्हणून पूण जरी तर आमचीं भुरगीं त्या वेळार खंय बाप्पान पयशे दवरलात खंय मामाचे पयशे चोरूंक म्हाका अवकाश आसा खंय कुजनां कितें दवरलां खंय हांवें कितें खावयेत खंय हांवें कितें चोरयेत हांवें खंय कितें मिसयूज करयेत म्हजो मोबायल खंय टीव्ही मिसयूज करयेत नाना संगती जर तर नाना संगती तो उपेग करचो तें उपेग करून मुखार वता जाल्यार जागृत रावात न्याय नीत प्रामाणीकपण देवाच्या विरोध ती मेळटली न्याय नीत नासतना प्रामाणीकपण नासतना देवाचे विरोध ती मेळटली आनी मनशाचे विरोध वचून तांकां वारी सुलभ जातलें देखून म्हाका ना चवथी सांगता हांवें सांगलां
भुरग्यांक एक सूर्य आसतना 5 तुमच्या भुरग्यांक तुम्ही वस्तू दितात न्ही, तांकां पयशे दियात, पॉकेट मनी दितात न्ही, दियात. उपरांत विचारात, आज तुका आमी 100 रुपये पॉकेट मनी दिल्ले, काणी केलें, ते घाल तुका पाठीन जाप दिता जाल्यार तुमकां कळ्ळें, तुमकां गिळूंक ती तयार जाला परतू तुमच्या फाल्यां फुडाराक ती तुमकां आदार दिवची नात. इच जाप पुरो. तुका कित्याक आमी करचिले? कशें करचिले तुवें? तुका कित्याक? तुवें म्हाका दिलें खर्चूंक न्ही, तें काबार जालें आनी म्हाका फाल्यां परतू 100 रुपये जाय, नाजाल्यार हांव इस्काल वचना अशें म्हणटलें जाल्यार तुमकां आलोचना करा. म्हजें भुरगें आतांच खंय पावलां म्हूण सांगून भुरग्यांक दुरसाना, आवय बापाय दुरसाना, फकत तें मोतयां तुमचें वांटून घेता. कान नासल्यांनी आयकोचें म्हणटा सोमी, समजतल्यान समजून काडचें, ना जाल्यार सोमी म्हणटलो हांवें म्युजीक वाजयलें, कोणी नासूनात, हांवें बरें सांगलें, कोणी आयकोनात. देखून एक मोती काण फकत तुमच्या म्हाका दवरचें, म्हजो अनुभव तुमच्या लागीं वांटून घेवचो. देखून म्हाका अचानक भुरगीं आमची एक सूय आसतना कितें करतात, कितें केलें तें मात न्ही. उपरांत तांकां पयशे दिता आसतना कशें खर्चितात ताका तुमी लेख विचारात. दियात तांकां पयशे, 100 पॉकेट मनी जाल्यार 150 दियात, 200 दियात, तुमचे कडेन आसा जाल्यार 500 दियात, पूण कशें खर्चिलें सांगून दी. आपल्या इश्टां खातीर तो खावयता जाल्यार फाल्यां तुमकां उपास उरतलो, इश्टांक पयलो पळयतलो आनी इश्टां संगतींत तो वाडटलो आनी इमिडिएटली फाल्यां सकाळीं तो सोऱ्याक ड्रग्साक मेतेर जातलो. आनी तुमी दितात देखून तुमी दी जाय. आजकाल भुरगीं आवय बापूय सवाल करतात, म्हाका जल्मा हाडचे पयलें तुजो बजेट कितलो आसलो, म्हाका जर 40,000चो मोबायल, 1.5-2 लाखाची बायक काडूंक जायना जाल्यार तुका, काणये दिवंक जायना जाल्यार तुका कित्याक म्हाका जल्मा हाडलाय, म्हाका कितें जल्मा हाडलाय, तुवें म्हाका जल्मा हाडची गरज नासली. अशें म्हणून आवय बापायक टॉपर करून सुट्टात. 25-50 न्ही 100 माडयेच्या वयर जावन ताका सकयल लोडटात. आवय बापायन कितें करचें न्ही गे. पूण ल्हान भुरगीं 5 वर्सां आसतना त्या सकयल आसतना असले चिंतना ताचे मदें आसनात. पूण थोड्यांक संवय आसता, हेरांक पळयलें म्हणल्यार भियोवचें, खावं जेवचें, मारचें, दुसऱ्यांक दुखोवचें. आनी अशें ती ल्हान भुरगीं आसतना 1-2-3 वर्सां जास्त आसतना भुरगें ल्हान म्हणचे आमी, पूण तें भुरगें ल्हान न्ही, दिसूंक ल्हान पूण ताच्या जाणवायेन तें ल्हान न्ही. कित्याक हांवें सांगलें तुमकां मनशास्त्र प्रमाणे सायकोलॉजिकली आवयच्या पोटांत 2 म्हयने थावन 5 वर्सां त्या संवसारांत आयल्या उपरांत थंय मनीस ताका शिकोवन कितें येता ती ताजे थंय उरता. देखून तुमच्या भुरग्यांक हे 5 संदी हांवें सांगल्यात. पयल्या सुवातेर बेडरूम पळयात आनी ताचे क्लिनलीनेस ऑफ द बॉडी अँड द क्लॉथ, ताजी कितले नितळ दवरता ताजे वस्तूर, कितले नितळ ताची कूड जावं परत ताज्यो नाक्षो, ताचें नाक, ताचे कान, ताचे दांत, ताची कूड. आनी दुसरें ताचे जेवणाची मेजां ताका पळयात, कशें म्हजें जेवता, म्हजीं भुरगीं जेवता, बरें जेवण करात आनी सदां एक वेळ चटणी पेजी करात. भुरग्याची रिएक्शन पळयात, दुबळांत कितलो मोग तांकां कळटा आनी गरजेवंत कितलो मोग कळटा आनी कितलें आशेता आवय बापाय तावन म्हाका बरें दिवचें म्हज्या आवय बापायनी अशें आशेता. पूण एक दीस दिनांतल्या कुठलें घरांत फूट पडटा आनी आवय बापायक कितें उलयतात आनी कितें दुखयतात. ल्हान आसतनाच तांकां घट धरात. तांचो रिमोट खंयच्याय एट एनी कॉस्ट, तुमचो रिमोट खंयच्याय कारणाक लागून तांच्या हातांत दिनाकात. 7 वरां घरा ये जाय, कॉलेजीक वचत जाय, तुमी निर्धार करात. आजकाल भुरग्यांनी निर्धार केला आनी कश्टां जातात. भुरग्यांचे इंट्रस्ट बसून उलयात, समजून काणग्या तुका कार्य शिका जाय आनी थोड्या फावटी एक कोर्स जाय आनी भुरग्यांक काडून दुसरोच कोर्स. कित्याक म्हजो फ्रेंड तो कोर्स करता, म्हजो फ्रेंड त्या कॉलेजीक तिका हांव वयता, हांगा क्रिस्तांव कॉलेज आसा पूण हांव त्या कॉलेजीक वयता, हांगा क्रिस्तांव कॉलेज बरी न्ही, तशी न्ही, अशी न्ही म्हणटात आनी खंय कॉलेज वतात. आनी उपरांत क्रिस्तांव कॉलेज शिकिल्ली हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हेर जाण आसा बरी कामार आसात, बरें इंटर्नशीप करून तांकां बरें कंपनी काम करतात. ह्या कॉलेजीक शिकले भुरग्यांक फुडार ना, पुणे मार्क्स फेलियर जावंक आमचे पावलात, पूण सकट न्ही. तर म्हाका अशें न्हू जावनी आमच्या भुरग्यांक
आमी कितें करीत जाय कितें ना करीत जाय तुमी निर्धार करून तुमकां सकना जाल्यार तांकां निर्धार करून हाडटा जाल्यार पूण तांकां आपण बसयात आनी उलयात. म्हाका उडास आसा एक दीस म्हाका बापूय म्हणूंक लागलो ताच्या भुरग्यां विशीं विचारता आसतना तो म्हणूंक लागलो फादर हांवें म्हज्या भुरग्यांक दोगांक एक चेडूं म्हाका एक चेडो व्हडलो चेडूं धाकटें दोगांक हात पयलीं बसयलें आनी ताका सांगलें पुता तुमी आतां हायस्कुलान शिकतात तुमी कितलें शिकतात तितलें म्हणसर हांव शिकयतलों तुमकां कितलें शिकतात कितलें शिकोवंक जाय तितलें म्हणसर तुमकां हांव शिकयतलों पूण एक फावटी तुमी इस्काल बंद करतात कॉलेज बंद करतात शिकचें बंद करतात म्हज्या घरांतल्यान भायर सरात. खंयच्या दिसा म्हज्या घरांत तुमी आसून मेसनांत आसून तुमी शिकप बंद करतात फेल जातात वा शिकप बंद करतात म्हज्या घरांतल्या भायर सरात. कित्याक हें घर हांवें बांदलें म्हज्या व्हंकले खातीर. आय लव्ड हर therefore I built my house for her. आनी आमच्या मोगाक सगळोच जावन हें घर बांदलां आमच्या भुरग्यांक लागून बांदूंक ना. जशें हांवें बांदलां तुमी कितें करात शिकप दिल्या उपरांत तुमकां जाय तितलें शिकात तुमी हुशार जायात बरें काम ताचे उपरांत कितें करात बरें काम सोदात त्या बरो जागो काडून घेयात घर बांदात तुमचे कडेन कार आसूं दी कितें आसूं दी तुमचे पॉकेट मस्त पयशे आसूं दी आनी अशें तुमी उपरांत मोगार पडात आनी ताचे उपरांत तुमी मोगार पडून तुमकां जाय जाल्यार बॉयफ्रेंड तुका जाय जाल्यार गर्लफ्रेंड तुमी संतोशान तुमी सिलेक्ट करात आनी काजाराक आपयात हांव आनी तुमची आवय सांगात येतले हांव तुमकां आशिर्वाद दितलें. मोगाचें न्हय आज भुरग्यांक कंट्रोल करन सारकें समजून नासतना आमच्या भुरग्यांचे देदेस प्रोग्राम आमी केला तांचे कुडके तीर आमी केलात. आय हेट माय मामा आय हेट माय डाडा आय डोंट टॉक टू हिम आय डोंट लव हिम ही शूड नॉट कम होम आनी भायर आसूं दी गल्फान कश्टां जातो दोगडे एक च्या पिवचे बदला ते पयशे बॉल्सा घालता आनी घरा धाडटा भुरग्या शिकपा खातीर भुरग्याच्या पॉकेट मनी खातीर पूण आय हेट हिम आय डोंट लायक वाय इज कमिंग मामा होम हियर आय डोंट टू कम होम आय वील स्टे एट माय फ्रेंड्स प्लेस हांव म्हज्या इश्टीनी घरा रावता म्हज्या इश्टा घरा रावता हांव घरा येना पप्पा घरा येता जाल्यार मोगाचें ना. हें तुमी आयकना गे हें तुमी अनुभवना गे तें आमच्या भुरग्यांनी करीत आसलें गे पवित्र पुस्तकांत पळयता भुरग्यांक जेजू म्हणटा मनीस अशी येया ही भुरगीं खंय आसात तुमी जाणात न्ही गे आनी कितें चड तुमी जाणात न्ही गे ह्या जाग्यार कितें सांगूंक सुलभ पूण सत हांव उलयता वय की न्ही हांव सत उलयता वय की न्ही दुखोवंक पुरो तुमी दोळ्या दुखावंक पुरो पाद्र हांव सत उलयता म्हणून भियेनाकात काळजी नाकात. ह्या बापायक हांवें सांगलें संवसारांत एक म्हाका बरो बापूय मेळ्ळो आनी एकलो म्हाका बरो बापूय मेळ्ळो. ल्हान आसतना आपल्या दुयेक एका काजाराच्या माटवाक गेल्या वेळार दादल्या मनशान येदो म्हणसर भुरग्यांक जेवण दिवचें हांवें पळोवन हाडलें. तो बरो न्हेसला काजारा माटवाक गेला आनी शें सकटा मेळोंक वयता आसतना हांव काजाराक वयता आसतना म्हाका भारी खुशी जाली इल्लें दोळ्यान दूख आयलें संतोश पावलो एक फोटोय काडलो हांवें मोबायलाचेर कित्याक आपल्या दुवेक आपल्या पांयांचेर दवरून तो ताका जेवण दितलो. थोडीं भुरगीं आजुनूय जेविनात कित्याक जेविनात तांकां पोट ना गी पोट आसा पूण आवयन ताका लायजें कितें करतात ग्रॅज्युएशन BA BCom ग्रॅज्युएशन जेवंकूच ना. आज भुरगीं आमची MBA करतात आज भुरगीं आमची MSc करतात शिकतात गॅस पेटोवंकूच ना. कोण कारण भुरगीं शिकोवन दी कोणाक तरी 24/7 शिकोवंक आसा गी ना न्ही गी म्हणटा आसतना मोगाचें न्हय आमकां हर एक फावटी आमच्या जिणेंत भुरग्यांक आमी सांबाळटा आसतना इल्लेशे आमी हुशार जाता आनी कोण काजार जावना ती आयकतात तुमी हुशार रावा तुमच्या भुरग्यांक कशें ल्हान व्हड करीत जाय म्हणून आनी बायोलॉजिकल संगती मागीर हांव तुमच्या उलयतलो आनी एका टॉकान तुमच्या कशें भुरग्यांक संबंद दवरल्या वरवीं भुरग्यांचे कश्ट तांकां असलो बंदड कशें सोडयत तुमी म्हणजे ती भुरगीं आशेतात लालयतात त्या आषाढाच्या मोगार पडायचे ह्या आषाढा चेडवाच्या मोगार पडायचे आशेतात मोगाक आनी हो मोग तांकां तितलो आशे नासतना नॉर्मल मोग सदांचो मोग एकामेकाचो मोग कशें ताणें जियेत म्हणल्यार अशेंच अनेक टॉकान तुमकां सांगतलो तुमी कंटिन्यू करात हें पळोवचें आनी एक ना एक मोती तुमकां बरें लागलें जाल्यार देवाक आर्गां दियात आनी आपणायात आनी जियोवंक प्रयत्न करात. तर ते हांवें सांगलें तुमकां 5 संगती बेडरूम मागीर तांची जेवणाची मेजार उपरांत तांची खेळटा आसतना मागीर चवथें ती एकसूर आसता आसतना 5वें तुमी पयशे दिता आसतना
जरी तर दिले पैसे जरी तर तुम्ही लेखीसान तुमकां जायना ताका पैसे दिनाकात. लेख तुमकां दिनाकात. पूण व्हड जाल्ल्या उपरांत दिवंक काण घेवंक लेखी सारूंक कस जातात. ल्हान आसतनाच प्रयत्न करात. तुमकां समजनाक आज अपुरबायेन हे मोतयां तुमी आयकला देखून इल्ली जाणवाय तुमकां मेळ्ळी देखून देवाक अर्गां दिता आनी सांगात आज पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुमी भुरग्यांक सारके वाटेन पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू विचारत तो जाणवायेन आनी बुद्धीन वाडलो. आमची भुरगीं करेक्ट जाणवायेन बुद्धीन वाडोवन दित. बरे बापाय सबार आसात. बरे आवय बरे आसात. सबार रितीन भुरग्यांक कंट्रोल न्ही मोग दाखयतात. आमी सबार म्हणटा आमकां देव भिरांत आसत जाय. देव भिरांत म्हणून सांगलां कितें देवा तें आमकां ताचो मोग आमी अनुभवी जाय आनी त्या मोगांत आमी पातां करूं नजो ताचो मोग करी जाय. त्या मोगांत जिये जाय. नाजाल्यार पळय आमची भुरगीं एक कितें सांगलें गेली रागार आवयच्या बापायच्या उठली आनी गेली. कित्याक येतात ना फातर गेली चूक आवय बापायची आनी याजक आवय बापाय दुसऱ्या पडले ना फातर म्हज्या पुता इतलो बरो भुरगो संवसारांत ना फातर भाग्यवंत हांवें ताका सांगचें हो नाल्तरी दवर इल्ली फुलां घाल वाती पेटय नामान कर. जरी तर बरो जाल्यार कित्याक सांगनासतना गेलो. तुजें तूं बरें कित्याक ताच्या मोगार पडलें. तुका सांगना शिकलो तेन्ना कशें तें मोगार पडलें कित्याक आनी सांगूंक ना तुका. योजना विशयान मोगार पडच्या विशयान अनेक हांव टॉक दितलो सकास म्हणटा म्हाका जेन्ना खंडीत जावनी आमच्या भुरग्यांक करेक्ट वाटेर आमी हेजी जाल्यार बागड्यांची गरज आनी सारकी जाणवाय गरजेची. देखून 5 संगती तुमच्या मुखार सांगल्यात हांवें. ते 5 संगती जरी तर तुमी इल्लेशें ऑब्जर्व केलें जाल्यार पळयलें जाल्यार खंडीत जावनी तुमकां थंयसर तुमच्या भुरग्यांक सारकें घालतलें. नाजाल्यार आमची भुरगीं वाडटलीं आमकां सांडटलीं आमकां वाटेर घालतलीं. मागीर हांवें फुडें वजना गेल्लो कल्याणपूर एका अनाथ आश्रमा म्हणल्यार बरी आमच्या सेंट विन्संट पॉलोच्या त्या घराक गेल्लो. ती थंयची चाकरी करतात सिस्टर आसली आनी थंयसर एकली म्हाका म्हणूंक लागली फादर म्हाका 5 पूत 3 धुवो 8 जाण भुरगीं फादर म्हाका. एकलो अमेरिका आसा एकलो जर्मनी आसा एकलो कॅनडा आसा आनी एकलो गल्फांत आसा आनी एकलो आनी खंय आसा. धूव म्हणजे ते आनी एकले सावदी आसा आनी एकले इंग्लंड आसा आनी एकले खंय आसा. म्हज्या मनांत हांवें म्हळें थंय आसा तुजीं भुरगीं तूं हांगा कितें आसा. तुजीं भुरगीं व्हडल्या व्हडल्या गांवांत आसात परदेशांत आसात सूटबूट घालून ऑफिसान काम करतात. तूं कित्याक हांगा ह्या सिस्टरांच्या हातांतली सेवा करताय. ते तुका पयशे दितात आवय म्हणून पयशे घे. ल्हान आसतना आवयन त्या भुरग्याक जल्माल्या उपरांत ताणें बेळें करता आसतना ताणें मुत्ता आसतना हागता आसतना आवयन काण जर तुका 500 रुपया नोट तुजें तूं क्लीन कर म्हणून सांगला गे ना न्ही गे. कित्याक भुरगीं अशीं करतात कित्याक आवयन त्या भुरग्याक तशें वाडयलां. हांव व्हड जाल्या उपरांत तुवें म्हाका पळोवची गरज ना. तूं जाय जाल्यार वच तुका जाय जाल्यार जिवीत जे हांव वचून अनाथ आश्रम रावता थंयच मरता. आनी हांव थोडे जाण बोब मरतात. फादर म्हज्या पुतान म्हाका एक कॉल करूं ना. एकच पूत म्हाका आस बी ताका दिलें पुरो एकलो आनी दुसऱ्या गांवांत वचून थंयसर सेटल जाला. एक कॉल करना फादर म्हाका एक कॉल करना. कोण रडला म्हाका दूख येवचें पूण त्या दीस म्हाका दूख येवं ना. हांव रडोन थंय सांगता एम्पथी म्हणटात. रडतना सांगता रड हांसतना सांगता हांस कश्ट जातना सांगता ताचो अनुभव तांकां सांगात दी बुज दी सांगता राव तांच्या. आनी त्या दिसा हांव रडोना. कित्याक रडोना कित्याक आसूं रडटाय. त्या दिसा तुवें कितें केलें माथ्यार उदक पांयांक देंवन येता. ज्या मापान दिताय त्याच मापान तुका बरोवन चेपोवन तुका मेळटलें. आज ह्या जगांनी प्रिंसिपलांनी जबाबदार आसलेल्यांनी एक उतर भुरग्यांचे कंप्लेन आवय बापाय सांगून जायना. आवय बापाय आंगार उठटात. प्रिंसिपल रिटायर जावन गेलो इस्काप थंय आसा पूण आवय आज रडटा बापाय आज रडटा. देखून भुरग्यांक करेक्शन करचें गरजेचें. ज्या झाडाक तुमी रोयतात आनी जर ताका मुळां घालनात ताका बरें उदक घालून ज्या अर्दी कितें ताका जाय तें तुमी दिनात तें शिकोवन तें बरेंपण ती मौल्यां ते खंय खंय वाडटलें आनी तेन्ना वयतलें. मागीर तुमच्यान कांयच करूंक जायना. मागीर फकत हांवें रोयलें आनी आतां तातूंत फळ ना. कित्याक हो रूग कातन काडला पुरो. ताका म्हणटा थोडे आवय बापाय एकच म्हजो पोत एकच म्हजी धूव दोगांच म्हजी भुरगीं आनी जल्मांतल्यान बरें आसलें म्हणून न्ही गे. आयकोना गे तुमी
आयकून जावं पुरो कित्याक तुमकां सांगल्यार दुसऱ्यांक ते सांगतात. मग अशें ना हांवें आयकलां सबार आयकलां जल्मांतलो बरो आसूं एका आवय म्हाका म्हणाली ती एक पूत तांकां जाय जाल्यार भुरगीं येतात. ती म्हणाली म्हाका तेग सैतान जल्मालात म्हाका तेग सैतान जल्मालात. मग अशें ना भुरग्यां आवयन कश्ट काडून भुरग्यां जल्माक दिता आसतना सैतानान जल्माक दिला गी देवाच्या भुरग्या देवान दिवना गी दिला न्ही गी पूण आज आवय म्हणटा म्हाका हांवें सैतानान जल्म दिलो फादर. सत गजाली हांवें आयकलां म्हज्या कानांनी आनी खंय कितें सांगलां हांव जाणा आनी हांव सत उलयतां. मग अशें ना 5 जागे केशे तुमी पळयात तुमची खुशी मग तुमकां बरें लागल्यार तुमी बरें सबाय पळयात नाजाल्यार तुमी काण्ण जेजू म्हणटा दुकरांकी उडो नजो पूण तुमी फाटीं दुकरांक उडयात. देखून तुमकां परतून 5 वर्स तुमच्या मनांत परतून उडास हाडन घडये तिसऱ्या फावटी उडास हाडन. पयलें तांणी न्हिदचो जागो बेडरूम, दुसरें तांच्या जेवणाचे मेजार वा जेवता आसतना तांचें नडतें, तिसरें तांणी खेळटा आसतना तांचें एक टेम्परामेंट तांचो खेळ खेळटात गी वा दुसरे रितीन तांणी ती रिएक्शन जाता रागार जावन तांकां मारूंक वचून आनी फेलियर जाल्या वेळार मारून काडून घेनात गी. चवथें ती एक सूर्य आसतना घरा वा खंयसर एक सूर्य आसतना कितें करतात तशें उडास व्हरात. आनी 5वें तांकां पयशे दिल्ल्या वेळार तुमी एकावंट मागात एकावंट मागल्यार तुमकां दिना जाल्यार तुमी दिल्या पयशांचो एकावंट तुमकां जरी तर लेख नाका तुमच्या भुरग्यांक तुमी वाटेर घाला आनी ती सांडून खंयसर वयतली. तुमची भुरगीं न्हय म्हळ्यार तुमी करतात जाल्यार तुमची भुरगीं कितें जाल्यार हे 5 वस्तू म्हाका दिसता इल्लेशे गरजेचे वयले क्रीम म्हणटात केकाची क्रीम ती तुमकां दिला पूण केक जायती आसा तुमी जाणात कित्याक तुमच्या भुरग्यांक ल्हान व्हड केला तुमी कश्ट केल्यात दुकानांत आसात बेजारां आसात संतोशांनी आसात जायती भुरगीं संतोशान आसात. देखून पयलें मामा म्हणटात पापा म्हणटात पयलो जागो आय कॅनॉट फॉरगेट माय मामा आय कॅनॉट फॉरगेट माय डाडा कित्याक तो मोग तांकां मेळटा आनी तांचे विना तांच्यान कांयच करूंक जायना. त्याच रितीन मग अशें तुमच्या भुरग्यांक हर एकल्याक अशें केलें जाल्यार देवबऱ्यांत तांचे येता शिस्त आसल्या वरवीं तांकां शिकप जिणेंत येता आनी बरीं भुरगीं जावन ती वाडोवंक बरे नागरीक जावंक आमचो देश आमचो भावार्थ आमचें कुटुंब आमचें फिरगस कुटुंब आनी संवसार फुडार बरो आसतलो. तुमकां समेस्तांक हांव म्हजी मती आयकल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. ही मत्यां तुमच्या आतां समर्पण दिता. देव तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं तुमच्या भुरग्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं काळजांतले आयकतात तांकां फुडाराक उपकार केलो म्हणून खंडीत हांव जाणा आनी अशें आमच्या ह्या मोतयां वरवीं ती मोल अदीक मोतयां जावं दी म्हणून हांव तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं आनी सर्वपती देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर हांव आशिर्वाद घालून दी. भियेनाकात काळजी नाकात चूक केल्या म्हणून चिंता नाकात धर्मसकर हांवें करीत आसलें आतां वेळ उतरला आतां कितें करचें कांय चिंता नाकात. मुख्य नवे मोती हांगासर येतले हांगासर तुमी सबस्क्रायब करात आनी तुमकां सबार विशय तुमकां कळोन येतले. तुमचे म्हाताऱ्या प्रायर तुमी कशें जियेत जाय आसर संगीत कशें जियेत जाय मोतयां आनीक येवचे आसात ताका वाट करून दियात सबस्क्रायब करात आनी तुमकां बरें लागलें जाल्यार एकामेकाक धाडात कित्याक वांटून काडून गेल्या वरवीं संतोश मेळटा. तुमकां देव आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.